साळगावच्या शेतकऱ्यांमुखार सध्या वेगळोच प्रश्न मुखार आयला। पारवे आणि मोरांचे व्हडले कळप शेतांनी रिगून शेतांची पुराय नाशाडी केल्ल्यान शेतकऱ्यांनी हुस्को उक्तायला। सध्या शेतकार शेताची राखण करपाक दीस रात आयदनां वाजयतात तशेंच फुगोट्यांचोय वापर करतात। हो उपाय आमी करिना जाल्यार अंदू आमच्या हाताक कांयच लागचें ना असो भंय शेतकऱ्यांनी उक्तायला। एकामेका हेल्प करून राखता। आतां आमी एकली भायर रावल्या ती आतां वयतली तिनाक म्हणून हांव येयला सोडसोडी। सद्याक आतां पारयांचो प्रॉब्लम देंपाच्या वखदार नाका शेट जाता। कितलो ग्रुपूच येता व्हडलो, पारये येतात, तेतून देरकां येतात, तेतून मोरूय येतात। 3-4 मोर रावता, लायनीन चलतात कळ्ळें। आनी आतां आमी एकामेका हेल्प करून राखता। आतां आमी एकली भायर रावल्या ती आतां वयतली तिनाक म्हणून हांव येयला सोडसोडी। ती आतां सकाळ तरेन जेवण बा घेवन येयल्या, ती रावता आतां। आनी आतां हांव जेवण करून येयलां, आतां ते घरा धाडटा कळ्ळें। तेका कितें काम आहाय खुशीची ती म्हाजी न्हू, आमी एकामेकाचेर राखता। तो मातसो पळयता, हांव मातसो पळयता, नाजाल्यार आमचें कशें हें जातलें उत्तेलें ते पारयान चल्ले कळ्ळें। चले आनी कांय ना। हांगा आमकां पारये सतयता तेन्ना आमकां धांवोंक आमचे कडेन जायना। वचून धांवना जाल्यार वाजयना जाल्यार पारये आमकां आडपाना। पारवे म्हणजे सतयता म्हणजे हे पक्षी भात आमचे खाता, पयलेले भात आमचे सगळे वेचून खाता। हजारांनी पारवे बसता हांगा तेन्ना आमकां धांवोंक दसून धांवता म्हणसर आमी पडटा वाटे तिटेक। तेन्ना आमकां पळय फुगटे बिगटे लायता आमी आनी तांकां मातशें पयस करता। आनी ते येवनय मागीर मोर येता, मोर येवनय आमचे भात सगळे वेचून खाता। मागीर आमकां वयसून सायटीक बी कांयच मेळना पारयांनी कांदे जाल्यार। आमी हांगा 8-15 दीस हांगा राखता शेत आमचें। तेन्ना ना राखिना जाल्यार आतां आमी आपल्या परस फाल्यां सोमते उखलून व्हरतले, मागीर आमकां हांगा कांय मेळपाक ना हांगा भाताचें। आता म्हाका एक सांग, पावसूय मातसो लेट पडलो आसा। हय, म्हणजे तुका हेतून कितें फरक पडलो? हेतून फरक पडलो म्हणजे इतल्यान आमचे उपान जाल्ले। जून हे सोंपलो न्हू, ऑगस्ट लागलो आतां। ऑगस्टाच्या 2 तारीख म्हणटकच हे आमचे आतां केन्ना जातले। पावस असोच पडलो तर आमकां कितें फुडें मेळटलें ह्या भाताचें, नाजाल्यार आमकां लुकसाण। जुलय म्हयनो जुलय हो जून सोंपलो न्हू, जुनान आमचे सगळे जाताले। साधारण कितके खाणे लायतात तुमी? आमचे आसा हे 10 कडो